लागून म्हणटा ते एकदम त्रास जाता आमकां. रातची 1 न्हू 3 ना 8 10 12 दीस जाले न चालू कर, पाणी ना पाणी ना पाणी ना. ही लायन जाल्यार बारीक केव्हा 4 दिसांनी 8 दिसांनी बारीक वत्ता. आज भुरगीं आमची आहात, भुरगीं सकाळीं जर भुरगो कामाक वयतलो जाल्यार ताका तोंड धुवंक पाणी ना. एक दिवस वतान बांयसून कळशी हाडप आनी पिवपाक जाय जाल्यार हे बिसलरीचा 20 रुपये 20 लिटरांचे एक बाटली हाडून घरांत रांदपाक आनी पिवपाक पाणी वापरतो आमी. एकदम हाल जाल्ले आहात आमचे. कन्सर्न प्लंबर आहात जे जे एरियेचे तांकां विचारले ते म्हणटा प्रेशरच येना वयल्याचो. हांवें स्वता काल चानेल वॉटर सप्लाय थंय फोन केलो आनी विचारले थंय कितें प्रॉब्लम आहा कित्याक फाटीं ते तिळारी पाटाचें बी काम चलतालें म्हणून कितें आजून थंयच्यान कितें सारको वॉटर सप्लाय ना जाल्यार ते म्हणटा थंयच्यान फूल स्विंग उदक आहा. पळया मागीर प्रॉब्लम खंय आसा. मोपा एअरपोर्ट आतां जो चालू जावपाचो आहा थंय उदक गेलें सगळें. कितें कांयच समजना कित्याक इंजिनियराक विचारलो तो फोन ऑलमोस्ट स्विच ऑफ येता. कन्सर्न तेंचे PWD कोणा कडेन इन्क्वायरी केली ते म्हणटात आमकां कांयच कळना. सकयलो जो स्टाफ आहा तो साहेब लोक बेश्टे म्हणटा येतले आयज सगळें उदक येतलें फूल स्विंग पण कांय ना एरे म्हाजे मागले तेंच चल्लां. आनी आमी आतां रातचे ते येता ती बारीक बारीक चिलची 1.5 वर येता ताका लागून लोक सद्या जागरण करतात. रातचे 12 1 2 मेरेन जागरण करून भायर अशे धाकटे धाकटे बॅरलां बालदे बिल्दे भरून दवरतात. लोकप्रतिनिधीक आमचे जे आहात आमदार तांकां हांव प्रश्न विचारता. जर तुमी जनसामान्य मनशाक उदक जर दिवंक शकना जाल्यार कित्याक म्हणून हाडल्या तुमकां निवडून. आनी जर हेचेर तोडगो काडपाचो कन्सर्न जे कोण आहात ते ऑथॉरिटीज आनी बेगीन आमकां हे उदक सप्लाय करपाचें. हांव म्हणटा पयऱ्यान जालें तरी उदक येवनी पण ते प्रेशराचेर येवनी. जर लोकांचे टाकयो बिकयो आहा ते तरी भरनी. डेली उदक नाकाच प्लीज.